यूपीए सरकार सत्तेर असताना उठसूड प्रत्येक कागाळ सीबीआय चौकशी करपा खातीर दिवची म्हूण मागणी करपी भाजप सरकारान सीबीआयच्या अधिकाऱ्याक रातची बदली करून भाजप फक्त स्वार्थाचें राजकारण सरकारी अधिकाऱ्यांचेर करपाक सोदता। भाजप सांगता हे आयकना म्हूण सीबीआय अधिकाऱ्याची बदली करता असो आरोप काँग्रेसीन केला। सीबीआयचो डायरेक्टर जो आसा आलोक वर्मा हेणे ह्या जे कंप्लेन तेंचे कडेन पावली राफाल डीलाचेर ताजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें। वेगळे वेगळे डॉक्युमेंट्स तेणें पुनोवपाक कॉमेस केलें आनीक डायरेक्टराचे काडपाचे अधिकार हे सरकाराक ना, पंतप्रधानाक हे अधिकार ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे 3 मेंबर कमिटीक हे पावर असतात आणि ते 3 मेंबर म्हणजे देशाचो चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, ओपोजिशन लीडर आनीक पंतप्रधान हे 3 जाण एक जावन तेणी एक डिसिजन घेवपाक जाय आणि ते मेजॉरिटीन डिसिजन आसता तेन्नाच ते सीबीआयच्या डायरेक्टराक काडपाक शकतात, जावं तेजी ट्रान्सफर करपाक शकतात, जावं दुसरे कोणाकूय ते हाडपाक शकतात। हे जे तेणें काडला नरेंद्र मोदीन तो भिलो की आपल्याले सगळे जे चोरयेचे डॉक्युमेंट्स आसात, जे राफाल डील तेणें केलां, देशाक चोरी केल्याक, देशाचे संरक्षण यंत्रणेचेर चोरी केल्ली आसा, देशाचे संरक्षणाचेर चोरी केल्ली आसा। हे व्हडली चोरी देशाक हेजे पयलीं केन्नाच जाल्ली ना। 30,000 कोटीचे गडप केल्ले आसा आणि हे डॉक्युमेंट सीबीआयचो डायरेक्टरान पुनोवपाक कॉमेस केल्याक। वेगळे वेगळे केसीस, सेन्सिटीव केसीस तो डिसिजन दिवपा आशिल्लो, त्यो सगळे डॉक्युमेंट्स स्क्रॅप करपाक, ते डॉक्युमेंट डिस्ट्रॉय करपाक, आपले अगेन्स्ट कांयच पुरावो दवरना जावपाक तेणें जो आलोक वर्मा जेणें सुरू केलें इन्वेस्टिगेशन तेका एक रातयान रातचे 2 वरांचेर खंयचेच ऑफिसराची अशी तरेन ट्रान्सफर येनाक, अशे तरेन ताका काडून उडयनाक, रातचे 2 वरांचेर ताका काडून उडयतात आणि त्याच्या जाग्यार कोणाक हाडटात, चार्ज कोणाक दितात, जेचेर कितलीशीच करप्शनाची केसीस आसात। हो सीबीआय डायरेक्टर तेजेर इन्वेस्टिगेशन करतालो, कितल्योश्योच व्हडल्यो केसीस तेजे कडेन आसात, त्या डायरेक्टराक तो सीबीआयचो चार्ज दिता। म्हणजे हेतूंतल्यान कळोन येता की देशाची यंत्रणा काबार केल्ली आसा, CVC काबार केल्ली आसा, सुप्रीम कोर्ट एक बरें इन्स्टिट्यूशन आसा ते काबार केल्ले आसा। देशाची व्हडली व्हडली इन्स्टिट्यूशन ह्या नरेंद्र मोदीन BJPन काबार केल्ली आसात। ज्या सीबीआयच्या डायरेक्टराक इल्लिगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली रातच्या 2 वरांचेर काडून उडयला, तेजी ताबडतोब परत निवडूक जावची, ताका इमिजिएटली अपॉइंट जावचो, तेजी अपॉइंटमेंट रिस्टेट करचें। तशेंच प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ह्या देशाची माफी मागची, कारण तेणें राफाल डिलांक चोरी केल्ली आसा, देशाची यंत्रणा तेणें इम्पॉर्टंट चोरी केल्ली आसा। त्या खातीर ह्या 30,000 कोटीचे जे स्कॅम आसा, जे डील आसा, ते एक्सपोज करूनी खरें कितें आसा तें देशा मुखार येवपाक जाय। त्या खातीर हो डायरेक्टर परत थंय पावपाक जाय, ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा आणि नरेंद्र मोदीन देशाची माफी मागपाक जाय। भाजप सरकारान अधिकाऱ्यांची बदली करून बुरशें राजकारण चलयलां। तशेंच सरकारान केल्ल्या ह्या कृत्याचे निषेध म्हूण काँग्रेसीन बांबोळे सीबीआय कार्यालया मुखार मोर्चा काडलो। लोकशाही पद्धती प्रमाणे चलपी देश ना, लोकशाही पद्धती प्रमाणे कार्य करपी व पंतप्रधान न्ही। आयज प्रत्येक मनीस जो आसा तो आपल्या खातीर जो न्याय दिवपी लोक जे आसात तांकां स्वताच्या खातीर लढो दिवपा खातीर रस्त्यार येवचें पडटा, दाद मागची पडटात, कोर्टाक वयचें पडटात। जेन्ना सुप्रीम कोर्टाच्या हाज्या पयलीं जज सुद्दां लोकांच्या फुडें आयिल्ले की तेंचे अन्याय जाता म्हणून, आनी आयज जो सीबीआयचो डायरेक्टर आहा ताका सुप्रीम कोर्टाक वचपाची पाळी येता। म्हणजे हो सरकार जो आसा तो जो सत्याचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न करता। आज जशें आमच्या अध्यक्षान सांगले प्रमाणे राफायल बद्दल जे कितें आतां जो स्कॅम आसा, वो स्कॅमाक कोण तरी पयली फावटी एक मनीस जो सिरियसली घेयी आनी तेजी वासपूस म्हणजे चवकशी चालू केल्ली, त्याच मनशाक काडप, रातोरात डिसिजन घेवप जो कायद्यान बसना, हें तेणी केल्लें आसा। होच भाजपा सरकार जो पयली विरोधाक आसतना प्रत्येक काँग्रेसच्या सरकाराच्या टायमाक प्रत्येक गजाली जे आसात ते सीबीआय कडेन दियात म्हणप, सीबीआय इन्वेस्टिगेशन करूं न्ही, सीबीआय इंडिपेंडंट बॉडी चवकशी करूं न्ही। पूण आयज त्याच सीबीआयचे ताकद जी आसा, त्याच सीबीआयची पाखां जी आसा ते मोडपाचे हे प्रयत्न करतात। म्हणजे हांगा हांकां लोकशाही पद्दतीन हो देश चलयलो नाका, तांकां हुकुमशाही पद्दतीन देश चलयलो जाय। तांकां आपल्याक हांगा भितर दवरून जे बस थंय बस, उठ थंय उठ अशे पद्दतीन राज्य चलयले देश चलोवलो जाय। आनी म्हणूनच आयज कायद्याचो जो आवाज दामून दवरप जाता
आज लोकांनी जाणून म्हणजे घेवपाची गरज आसा की कशे पद्दतीन जे हुकुमशाही पद्दतीन चल्ला तेजे खातीर हेका एकच जर आमी तोडो दितले जाल्यार सगळे जे लोक आसात आनी ज्या पद्दतीन लोकशाही प्रमाणे आमचो देश चलता राज्य चलता त्या लोकशाहीचो पावर आमी दाखोवपाची गरज आसा आनी हे हुकुमशाही करतात ह्या देशांतल्या सरकाराक जावं राज्यांतल्या सरकाराक आमी तांकां हाकलून घालपाक जाय कित्याक लोकशाही पद्दतीन चलपी देश आमचो आनी हांगा खंय तरी लोकशाहीचो आवाज दाबलो वयता हेका आमची जनता केन्नाच माफ करची ना. साधारण नागरिकांचो आम आदमीचो ह्या एजन्सी वेलो विश्वास उठपाची परिस्थिती आयल्या. ह्या एजन्सीक एक क्रेडिटेबिलिटी आसताली अशें म्हणटाले की लोक म्हणटाले की कितें जालें आनी ताजें समज पुलीस इन्वेस्टिगेशन करपाक शकना जाल्यार CBI कडेन दिया अशी लोकांची मागणी आसताली. पूण आज ह्या 2 दिसांक ज्यो घडामोडी जाल्यो ते पळयतकीर अशें लक्षांत येता की लोकांक दिसता आतां वचप खंय, कारण नंबर 1 ना, नंबर 2 ना, खंयचे तरी नंबर 4 हाडून थंय इंटरीम बसयला. आज मॅटर सुप्रीम कोर्टांत पाविल्ले आसा आनी म्हणून म्हाका दिसता CBIची विश्वासार्हता जी आशिल्ली ती ह्या इन्सिडेंटांतल्यान पूर्णपणे कॉलॅप्स जाल्ल्या. एक इन्स्टिट्यूशन तयार करपाक खूब इजी आसता पूण ताजी क्रेडिटेबिलिटी सांबाळून दवरप खूब डिफिकल्ट आसता आनी एकदां ती क्रेडिटेबिलिटी गेली की मागीर सामान्य मनशाची त्या संस्थेचेर परतो विश्वास येवपाक कुसता. आज जी परिस्थिती देशांत चल्ल्या की ह्यो असल्यो ज्यो संस्था आशिल्ल्यो ह्या संस्थां वेलो हळू हळू विश्वास लोकांचो उडत चल्लो आसा की लोकांक दिसता की ह्यो संस्था प्रत्येक आतां जें चल्लां तें पळय सरकार फक्त आपल्या हाजे खातीर वापरपाक सोदता आनी तातूंतल्यान जो कोण फॉलो करना ताजेर एक्शन घेतलें आतां. आपल्याक जाय तशें कोण आयकना ताका टार्गेट केलो वता अशें दिसता. भाजप सरकारान बुरशे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे राजकारण चलयला म्हूण निशेध करपा खातीर काडिल्ल्या मोर्चान गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे आमदार कामत, निळखंड हळर्णकर, फ्रांसीस सिल्वेर, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार, कायतान सिल्वा, अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, युवा अध्यक्ष वरद मार्दोळकार, महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो आनी हेर काँग्रेसीचे कार्यकर्ते हजर आसले. Illegal arrest which was done on the loyal guys and it is done having a hidden agenda. अरे या भाजपाक या नरेंद्र मोदीक सवय जाल्ली आसा काडकांत सगळे काम करपाचे. काला धन एक भितर घालपाक लागला आतां काडकांत असली कामां करपाक लागल्यान. दोज वर डायरेक्टर्स ऑफ दॅट स्ट्रक्चर हॅविंग क्रेडिबिलिटी पूण तांकां रातचे 2 चोरांक भाशेन ब्रुच्युअली अटॅक करून तांकां अरेस्ट केल्ले आसा. आज आमी हांगा CBIचेर आज आमी धडक मोर्चा घेवन आयल्या इतकोच निशेध करपाक की एका रातयान जो अलोक वर्मा CBI ऑफिसर ज्या ऑफिसराची एका रातयान एक WhatsAppचेर मेसेज धाडून तेजी ट्रान्सफर केली वता. तर एकंदरीत हो सगळो प्रकार जर पळयत जाल्यार एक दुबाव निर्माण जाता की जो ऑफिसर जे लाखांनी हजारो करोडांचे जे स्कॅम राफाल डील स्कॅम जो प्रोब करतालो ज्या ऑफिसराक अशा कांयच रिजन नासतना असो तडकाफडकी तेजी बदली गेली वता तेजे जाग्यार दुसरो ऑफिसर नेमलो गेलो वता. तर एकंदरीत हो प्रकार पळयत जाल्यार अशें दिसता की आज देशांत खंयच लोकशाही उरलेली ना. आज हुकुमशाही चल्ल्या. खंय आतां आमच्या आमदारान सांगले प्रमाणे अशें जर हांकां खंय दिसलें की बाबा आपलें खंयच कोण आयकना जाल्यार ताबडतोब तेजी ट्रान्सफर केली वता, ताका पदा वयलो काडलो गेलो वता.